कोविड असल्या कारणान ते येवंक शक्य ना म्हणून आमच्या उत्तर गोवा हितूनसून आमी ठरयल्लें आसा की एक आमी पुस्तिका छापलेली आसा. जवळ जवळ चडशा मतदारसंघांनी आमी छापलेली आसा आनी जणू करून हे पुस्तिकेन अशें बरयल्लें आसा की पुजेक लागणारें प्रत्येक साहित्य कितें आसा, गणपतीची पुजा कशी करप, उत्तर पुजा कशी करप, खंयचे मंत्र म्हणप, हे व्यवस्थीत ह्या पुस्तिकेत सांगलेलें आसा. ही पुस्तिका इतली सुंदर केल्लेली आसा आनी ह्या पुस्तिकेचें आमी आतां इनॉग्रेशन करया. आनी ह्या पुस्तिकेचें संकलन आज येयल्लेलें आसा बाब सदानंद कवठणकर हेणी केल्लेलें आसा. म्हाका दिसता की हे जाल्या उपरांत आमी ठरयल्लें आसा की तांचो एक सन्मान करप, तांकां एक मान दिवप, एक शॉल दिवन एक गुलाबाचें फूल दिवन तेंचें करपाचें ठरयल्लें आसा. तशेंच ही उत्तर गोवा म्हणून आमी ठरयल्लें ना की तुमी खरेंच की इतलें बरें काम करतात. मागीर पेपरांसून आसूं किंवा चॅनलाच्या माध्यमांसून आसूं की प्रत्येका पर्यंत पावोवपाचें तें तुमी काम केल्लेलें आसा. आनी ज्या पद्दतीन आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते महिला आसूं युवा आसूं खंय तरी पुलिसांचो वचून सन्मान करतात, हेल्थाच्या डिपार्टमेंटाचो, मागीर ते गार्बेज कलेक्शनाचो अशें प्रत्येकाचो वचून करतात. ते आज आमकां दिसलें की तुमी बरें काम करतात, ह्यान फुडें आतांय करता आनी ह्यान फुडेंय करतले म्हणून तुमचो एक धाकटुलोसो तुमचो सन्मान करप आमी ठरयल्लो आसा. म्हाजी विनंती आसा तुमी तो सन्मान करून घेवचो.